TFRCC TV हांकां पळयतल्यांक म्हजो माये मोगाचो नमन. आयज आमी एके खेरीत भाशेन एका मोठ्या विशयाचेर नियाळ करतले. तेरसाचें मागणें जावन आसा एक आमचें ओत्मीक हातयार झुजूंक. टॉम हार्मन ह्या नांवाचो एकलो मनीस एक पायलट कसो विश्व दुसऱ्या झुजांत आसलो. एका दिसा ताची प्लेन क्रॅश जाली आनी एका जंगलान तो थंयसर पावलो. खरें म्हळ्यार त्याच जंगलान त्याच म्हयन्यान सुमार 25 प्लेन जखमी जावन फुटलेल्यो. एकलोय तातूंतलो साल्वार जालो ना, पूण टॉम हार्मन साल्वार जालो. उपरांत पत्रकार ताका विचारूंक लागले, तूं ह्या इतक्या मोठ्या जंगलान जखमी जावन आसलो, कसो तूं सुरक्षा जाग्याचेर पावलो? आनी ताणें ताचो जबाब म्हणलें, म्हज्यान एकूच तुमकां सांगूंक जाता, हांवें सगळ्या दिसां मजगतीं सुमार 1 मिलियन नमान मोरे म्हणल्यो आनी हीच म्हजी घोटाय जाली. थोड्या वेळाचेर म्हाका व्हडल्या मोठ्या ताळ्यान आपूण हे नमान मोरे म्हणटालो. समजून घे कोण तरी म्हजें आयकतलो आनी म्हज्या आदाराक पावतलो. आनी ते पत्रकार इतके अजाप जाले की नमान मोरी जावन जाली ताची एक हातयार ताचे सुरक्षे खातीर. मोगाच्या भावा भयणांनो, पाद्र पियो हो नामोस्तो भाग्यवंत आमच्या पवित्र सभेचो. ताणें अशेंच कितें आमकां सांगून दवरलें. तेरसाचें मागणें ताणें म्हळें जावन आसा हातयार दुस्मानाचेर सैतानाचेर झुजूंक आनी ह्या संवसाराच्या सगळ्या वायट विघ्नाचेरूय झुजूंक. पाद्र पियो म्हणटालो तें एक हातयार. ह्या हातयारा उदेशी आमच्या जिवितांत आमी खेरीत भाशेन झुजूंक आमकां बळ मेळटा. हें हातयार सगळ्या वायटाचेर झुजपाक एक हातयार म्हणटालो तो. खरें म्हळ्यार हें वायट मनशाचेर न्हय, पूण स्पिरिच्युअल एनिमीज म्हणटात पळय ताचेर. म्हणटूच आमी तेर्स करिनात दुसऱ्याक वायट करपा खातीर. आमी तेर्स करूंक जाय आमचेंच वायटोवें मोडून उडोवपाक. आनी हाका लागून तो म्हणटालो तें जावन आसा हातयार ह्या संवसाराच्या वायटाचेर झुजूंक. मनशाचेर न्हय, वायटाचेर झुजूंक. ताका लागून हो भाग्यवंत पाद्र पियो तो म्हणटा आपूण दिसाक 35 तरी तेर्स कोत्तालो. कित्याक लागून? कित्याक वायटाचेर झुजूंक तर आमकां हातयार जाय. हें तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आमच्यान जोडूं येता. तो अशें म्हणटा, रोजरी इज अ वेपन फॉर साल्वेशन. कित्याक लागून? आमच्यान आंकवार मोरयेक लागू जावन जिवंक जाता. आनी ताका लागून हें जावन आसा एक मागणें जें जैत व्हरता वायटाचेर. हें तेर्साचें मागणें जावन आसा जैत व्हरता मागण्यांचेर. कित्याक? आमकां मारयेचो सांगात आसा तातूंत. इट इज अ पावरफूल वेपन टू टच द हार्ट ऑफ जीसस आवर रिडीमर हू लव्स हिज मदर अशें म्हणटालो तो. आनी हेका लागून मोगाच्या भावा भयणांनो, एके खेरीत भाशेन ह्या तेर्साच्या मागण्याच्या मोगान आमी लासूंक जाय. एक दीस पुरी आमी तेर्स करिनासतना न्हिदूंक वचूंक उपकारना. कित्याक? आमकां तर वायटाचेर झुजूंक जाय जाल्यार तेर्साचें मागणें जावन आसा एक हातयार. भाग्यवंत लुईस दे मॉन्फोर्ट अशें म्हणटालो, काळोखांत तुका तर आकांत आसा, तेर्स कर. कित्याक? तूं मारयेचो हात धरताय. इट इज सो ब्युटिफूल न्हू. आमी भुरग्याच्या जिवितांत पळयता, तें भियेलें जाल्यार रोखडेंच आपल्या आवय बापायच्या हातीक धरूंक धांवता. तेन्ना तेच भाशेन तो म्हणटा, तेर्स जावन आसा एक हांव मारयेचो हात धरता. आनी मारयेचो हात धरलो जाल्यार कोणाच्यान आमकां वायट करूंक जायना. तशें म्हणटा भाग्यवंत लुई दे मॉन्फोर्ट म्हणटा, सैतान मारयेच्या तेर्साक भियेता, आकांता. ही गेट्स फ्रायटन ऑफ द प्रेयर ऑफ रोजरी. काय बरें. तर सैतान पासून मारयेच्या तेर्साक आकांता भियेता
जाल्यार एके खेरीत भाशेन ते बरेंच मजबूत हातयार न्ही, अ व्हेरी पावरफूल आर्मर इन आवर हँड्स. त्या खातीर ह्या तेरसाच्या मागण्या उदेशी आमकां एक झुजूंक मोठें बळादीक हातयार आसा. अशें आसता म्हज्या भाव भयणांनो, लुई दे मोंटफोर्त अशें म्हणटालो, जेन्ना हे तेरसाचे मागणे आमी बरोबर करता, देर इज एन आर्मी ऑफ द फेथफूल. म्हणटच सैतानाक थंयसर आनी जागोच ना. आमी वांगडा करता तेन्ना, आनी ताका लागून आमी म्हणटा घराब्यांत आमचे मागणे तेरसाचे आमी चुकोवंकूच उपकारना. कित्याक आमच्या सगळ्या जिवितांतल्यान आमच्या घराब्याचेर आटे बिटे येवचे आसा, ते वायट येवचे आसा पळय ते नपय जातले जेन्ना आमी मागणे वांगडा करता. इट इज एन आर्मी ऑफ हेवन वेन पीपल गॅदर टुगेदर एंड प्रे द रोजरी म्हणटा. आनी हाका लागून तो म्हणटा, जेन्ना आमी मौन लावन एके खेरीत भाशेन हे तेरसाचे मागणे आमी समरमता, तेन्ना आमी जेजूचो सगळो इतिहास आमचे बरोबर घडोवन हाडटा. जेन्ना आमी सगळे जे मिस्टर आसात न्हू, जॉयफूल, सॉरोफूल, लुमिनस, ग्लोरियस मिस्ट्रीज जे आसात, तांचे वांगडा आमी जेजूची वाट चलता. म्हणटच तेर्स आमकां जेजू कडच्यान कुशीन दवरिना, तेर्स आमकां जेजूची वाट चलोवंक सांगात दिता. आनी मारये बरोबर, कित्याक मारये बरोबर चलप म्हणजे जेजूची वाट सारकीच सुरक्षेची. कित्याक देर इज नो अदर डिसायपल बेटर देन अ मदर मेरी. खेरीत भाशेन जेजून अशें कितें म्हटलें, आपल्या आवयचें वर्णन करताले ते वस्तुरेक सांगलें, जें तिणें म्हाका जल्माक हाडल्या म्हणून न्हय, पूण तिणें म्हजें उतर आयकलां आनी म्हज्या उतराक ती गोवायकी दिता, तें अदीक गरजेचें. म्हणटच हे भाशेन आमी तर तेरसाच्या मागण्यांत मारये वांगडा जेजूची वाट चलता. आनी जेजूची वाट चलता म्हणजे कितें, आमी खेरीत भाशेन ताच्या कोश्टा मरणांतूय वांटो घेता. तर आयज म्हाका भाव भयणांनो, आमी जेन्ना तेरसाच्या मागण्याचेर असो नियाळ करता, एके खेरीत भाशेन आमकां हें मनांत आमी हाडूंक जाय, द डिमन्स ट्रेम्बल एट द नेम ऑफ जीजस. हें तुमी जायते फावटी आयकलां. जेजूच्या नांवाशी व्हडले सैतान आकांतात. म्हणटच जेजूच्या नांवाशी तर सैतान आकांतात, तेरसाच्या मागण्या वरवीं आमच्यान अदीक तांकां तांचेर आकांत हाडूंक जाता आनी वायट आमच्या जिवितांतलें पयस करूंक जाता. हांव पयलो म्हणटालो ते भाशेन, इन टायम्स ऑफ डार्कनेस होल्डिंग द रोजरी इज लायक होल्डिंग द हँड ऑफ मदर मेरी. अशें लुई मॉन्टफोर्ट म्हणटालो. म्हणटच म्हाका भाव भयणांनो, सदांच मारयेच्या हाताक धरून चलोवंक आमी शिकुया. इट इज अ वोकल एंड अ मेंटल प्रेयर. आनी ताका लागून ते बरोबर आमी जेजूचे फेथफुलनेस, जेजूची आमी फेथफूल रावपाक आमकां तें सोंपें जाता. कित्याक मारयेच्या दोळ्यांतल्यान आमी जेजूची वाट चलोवंक पावता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, हाचो तेरसाचो लाभ आमकां कसो मेळटा, हाव द इफेक्ट्स ऑफ दीस रोजरीज. तुमी एंटीबायोटिक्स म्हणून आयकलां, कित्याक ते एक पेन किलर म्हणून आयकलां न्हू. दिस इज अ सिन किलर. पेन किलर, रोजरी इज अ सिन किलर. इट्स अ डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द वायसीस. आनी जेन्ना आमी मागण्या त्या घुल जाता आनी मागण्यान लोभ दोन रावता, तेन्ना आमकां पयले सुवातेर शांती मेवता. आमकां आमच्या सगळ्या आकांतांक आदार मेवता. आमकां देवाची कृपा देवन ताचो आशिर्वाद भरपूर मेवता. आनी हेच अदीक समजूंक हांव एक घडणेंतल्यान तुमकां सोंपयता. एक इश्ट पाद्री अशें एक दीस सांगूंक लागलो, आपच्या घरांत हांव ल्हान आसतना म्हणूंक लागलो तो, म्हजो बापूय सोरो पिवन दुयेंस करतालो. आमी जायतीं भुरगीं घरांत. म्हजी आवय काम करताली आनी घर पोसताली, कित्याक बापायचो कसलोच आदार नासलो. कामाक वेतालो खरो, पूण घरान कसलोच ताचो आदार नासलो. परतेंच जाल्यार तो घरा पावता पळय तेन्ना आमकां एक आकांत जातालो, कित्याक तो येता तेन्ना आमी भिवन न्हिदलेले धोंग घेताले, कित्याक तो येतच आमकां बरोच बडयतालो. आमच्या आवयकेन चुको नासलें, तिका बरोच पेट पडटालो.
आनी हे भाशेन आमचें भुरग्यांचें जिवीत जालें. पूण तो म्हणटा एक म्हत्वाचें म्हज्या जिवितांत हांव शिकलां तें म्हज्या आवय कडच्यान. इतको द्वेस करतालो खरो म्हजो बापूय, पूण केन्नाच म्हाका ओड आसना घरांत आमच्या म्हज्या आवयन तेस उणो केल्लो आनी तेर्स दिमेर घालून करूंक आमकां शिकयताली. आनी म्हणटाली तेर्सां उठलें इतलें पावरफूल मागणें ना. आमचो घरा बद्दल बदलतलो जाल्यार तेर्सांतल्यान जातलो. तिणें आमकां केन्नाच कोणलें रेतिरांक वचूंक ना वा कसलें देवसांक वचूंक ना, कित्याक तिका वेळ आसनासलो. घर पोसतलें, कामाक वयतली, घर पोसतली, देवस्थानाक वयतली, ना तिका जायनासलें. पूण घरांत दिसा दिसपटी दिमेचेर तेर्साचें मागणें करपाक हांवें तें शिकयलें. आनी वर्सां बोलाडलीं. हांवें जेन्ना वचून म्हज्या आवयक सांगलें म्हज्या मनान आसा सेमिनारीन भितर सरपाक, पाद्री जावपाक, ती रडली, पूण तेस उणो केलो ना. जेन्ना म्हज्या बापायच्या कानार पडलें की हांव सेमिनारीन भितर सरोंक सोदतां, ताका ताचीच लज जाली. सोरोप येवपाचें आनी रस्त्यार पडपाचें आनी म्हजो पूत सेमिनारीन वचून पाद्री जावपाची सपनां दोनूय बरोबर वचूंक जायना. सवकास सवकास म्हज्या बापायन सोरो सोडलो, आमच्या वांगडा तेर्साक बसूंक लागलो. आमचो घराबो सोबीत जालो. हांव सेमिनारीन भितर सोडल्या उपरांत थोडीं वर्सां उपरांत म्हज्या बापायन सोबेमाजार एक दीस येवन इगोर्जेन असो जाहीर केलो, तेर्साचें मागणें तुमच्या घरांत केन्नाच चुकय नाका. कित्याक हें जावन आसा एक हाथ्यार म्हज्या बायलेन म्हजेर नवसरणी हाडली. आनी हाका लागून म्हणटा आयज पासून म्हजो बापूय म्हजी आवय हांव सदांच तांकां दिनवाशी. कित्याक तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आमकां तांणी हें शिकयलें की कसलेच आटेबिटे, कसलेच संकश्ट येवं, एक हाथ्यार आसा तुमच्या हातान, तें केन्नाच भिलाय नाकात. दिसा दिसपटी तुमच्या जिवितांत कसलेंय मागणें करता तेन्ना तेर्साचें मागणें चुकय नाका. इट्स अ व्हेरी पावरफूल आर्मर इन दी हँड्स ऑफ ह्युमन बिंग्स गिवन टू अस बाय आवर लविंग मदर. आमच्या जिवितांत आमी सदांच हें हाथ्यार घेवन जियोंक आनी मजबूत जावंक जेजूच्या कृपेन आमकां बळ आनी कृपा खतखत्यान मागुया.